तुलसी तुका निके मिगेल वैर कोप वच्चे नीवे कोप कशवत संगती तुमक तुमगेल चूकी अनिके कळली नवे अनिके ते अहम मस्मो ते वच्चे शिवाई मिगेल कोप इदेवना बा हे राब गो तुलसी हांव त्या दिसूच होळे मालेद्राक प्रोपोंग घेतला मुगो आनी वेर हांव तू घरा कामांत पुरा हेल्प करता गो दोग जण ಒಟ್ಟು गोळ्या गो प्लीज गो तुलसी मिगेला गुल्लय गो मक बितेरी मस्त कामस गांडी खरपुंग योचके पुरसोत ना हो हुई वे एक काम करे तू तुगल काम करे हांव खरपिता आईल राब तुम्ही एक ओहो मिगेल बायल हसली म्हळ्यार कोप पुरा डमार हे एक पण तुमको पाप म्हण हांव माफी करतस आणि खंय पुणी हे वापस करका नवे तुम्ही ताजे नंतर हांव तुमगेला जीव गेल्ल्यारी उलयना हे तुळसी जीवत म्हणनी उल्लह नको गो म्हाका संकट जात गो हांव एक सान उत्तर उलयलें का तुम कितले बेजार जाता तुम्ही मिगेल हंगू नका म्हणू त्यानं म्हणे पुरा मत येईल हस्तीशी करतसिलींत मू तेन्ना म्हाका कितले दुःख जावन आसका म्हण आलोचन केल्ला वे तुम्ही सॉरी गो तुळसी जावन गेल नवे एक पण तू म्हाका व्हड मन करून माफी करी कसं करचें सांग हांव आईल वातावरणात तशें आशिल्लें आमगेल घरान तूं मस्त दुर्बळपण आशिल्लें मिगेल आन आनी अम्मा मस्त बेजबाबदारीची तुका लागी सांगून घेवच्याक नज म्हूण हांव लेकिल्लें आज सांगता पळय मिगेल आन आनी अम्माक जीवन कशें करता म्हणू गोत ना ते कशें एक म्हणटात पळय एक संवसारान तूं एके बामण बुदोंतस का एके बायल बुदोंतस का दोन्ही एकवल्याक जाल्यार संवसारो वाटेर पडटा म्हणून तशीच गो चेडवणे तशीच मिगेल अज्जल कालान तूं लायक रितीर आशिल्लीं के पूरा लायक रितीर आशिल्लीं के अन्नन सांदुकून कष्ट म्हणचे पळय न्ही पळय तशी जावन एक नमने उंडाडी गुंडशी जाल्ला तक्क समजावन मिगेल अम्मा तसली मेळ्ळी अन्नाक दोग जणाक फाईच आलोचने नाशिल्ले आसिल प्रविकून खावचे गम्मत करचे भोंवचे पळपळे लावंगल घेवचे बंगार घेवचे हेंची कष्ट मळकुडले ते बंगार विकचे अशें कोरून कोरून आजी आमी अशें बसूं कदल पळय पुळ्ळी पुरा कसलाक म्हणटा सोन सोडाती आमकां एक विषय दुःख दिता म्हण कळ्ळी मागिरी ताजे उडकासूय आमी करच्या नज मुखार वचका जिवनांत मुखार वचका मागशी कसन पुरा अनुभवसिला पळय ताजे पाठान तूं कसन ते पाठ शिकून आमी मुखार वचका मागशी राबचे नज तुमी हे पुळ्ळे आलोचन केलें म्हळ्यार ताजे दुखून भायर येवचका मस्त दिवस घेता आसिल दिवसूय वायट जाता पुळ्ळी पुरा आलोचन कोर नाका ती जाल्यार म्हाका तुमगेले वेळ बेजार कसो म्हळ्यार तुमगेले दृश्टीन तूं बायल एक नमने कीळ नवे ते म्हाका बेजारू बायल मनशी म्हळ्यार तांणी घरा कामाक मात्र लायक तांणी वेव्हारांत पुरा कसने बुद्दंत ना ती तांगेले दुड्ड घेवचे नज दुड्ड घेतल्यार आमगेले कसन ते म्हाका कसो सांगता म्हूण कळटना हां तेंची सांगचाईल हांव मिगेले अम्माक कोणे पुणी दुड्ड दिता आशिल्लीं ती मिगेल आज्जो नावे मिगेल मामू मिगेल पच्ची माव अशें पुरो अम्मले भाव भयणी कोणे पुणी दिता आशिल्लीं ती आमकां ಸ್ವಲ್ಪ कश्टच आशिल्लें म्हळ्यार हांव बुद्धी येतन पळयतना मस्त काय आमकां सवकारीक नाशिल्लें आमी दुर्बळ जावन आशिल्लीं ती जाल्यार गम्मत खावचे पिवचे पुरो आशिल्लें त्या प्रायर म्हाका कसलें कळनाशिल्लें न्हय जाल्यार तांणी कोणे पुणी अम्मा कश्ट म्हूण दुड्ड दिल्यार त्या दुड्डो हांव आपणा आशिल्लो म्हाका नाका केन्नाय बायलेल्याक दुड्ड घेवचें नज तूं घरा काम पळोवन घे हांव पुरो हाण घालता म्हणटा आशिल्लो तशी म्हणू कश्ट येयल्यार अम्माला घेता आशिल्लो तें म्हाका तितलें कळनाशिल्लें जाल्यार हें उतर मात्र मिगेल मनांत एक नमने अच्चू मारला म्हणके रब्बून सोडली गो अम्माय तशीची तुमी जोडतल धरले नवे तुमी हाण घालका म्हाका सांगचे पुरो म्हूण पुरो उलयत आशिल्लीं नवे तेच पुरो ಒಟ್ಟು मिगेल मात्यान तूं गट्टी बैसून सोडलें दादलो मनीस म्हळ्यार एक नमने ग्रेड तो गळतालो बायल मनीस म्हळ्यार घरान तूं आसतली ती घरा काम करच्याक मात्र तिगेले दुखून दुड्ड घेवचें नज असल पुरो म्हाका सांपळा हेरी मात्यान तू रिगून गेल्लेल गो तशी जावन आतां पुरो कळ्ळी गो म्हाका हांव तुमकां एक उत्तर सांगता पळयती संसार म्हण मागीर बामूण बायल दोग जाणांले समपालू म्हळ्यार ही जबाबदारी दोग जाणांनी वंटून घेवका कष्ट असो सूख असो
कसं नाही असतो दोग जणांना समानतानं जबाबदारीन तो निर्वहिसो का तुम कसं नाही कष्ट असले रे ना रीण असले रे कसं नाही असले रे दंपून दवरनशी मिगेलाक पूरा सांगका मिगेल कसं नाही असवे हांव तुमगेलाक सांगका आता तुम्ही तुमगेले आदाय कसं नाही म्हणून म्हाका करेक्ट जावन सांगले रे हांव जितं कितें जीवन करता हय वे चिके चड तुमकां आदाय असले रे हांव चिके चड खर्चिता म्हळ्यार रे घरा सामान चिके लायक असं नाही पण खाण करचें ना उंगल घेवचें हें बरें पळयता ना हांवें तुमगेलो कितलो आदाय आसा तितल्यान तो हांव जीवन चलोवंक व्हरता हें तुमी म्हाका सांगका हांवें तशीची तुमगेलो कश्ट अर्थ करून घेवन हांव तुमगेला कशें न्ही मुगू कदले रे हांव तें आलोचन करता अगत्य स्वे घेवका ती जाता आतां आमकां जेवण म्हळ्यार रे घराक धान्य हाडचें तरकारी हाडचें हें पूर्ती अगत्य ताका आमी खर्चू कतीचे त्या सोड केलवनी हें आसता मगो खर्चो ते आमी अवॉयड करूं हय गो तुळसी म्हाका पूर्ती कळ्ळें पयर तूं तूट दिलेलें न्ही जाल्यार मिगेला वस्त कसन जावन आसता की आतां तो म्हाका उकोळून घरा व्हरून दवरून घेता की कसन की गो त्या प्रौढगस करतना जिवान तूं एक नमने संकट दत गो हांव तुगेल्या पुढेची पुरे विशय सांगका आशिल्लें आज सोडा ती दल्लल दावन गेले अनिवेर मात्र हें चुकी कर नाका ती कळवे आतां कशें की देवान म्हाका एक बिझनेस म्हूण दाखोवन दिला नवे आमी दोग जाणें जोडता आसत नवे कशें की कास वट्ट करया आनी दिवया आनी मैना तण्णल वैरी गज्जो अण्णल वैरी खंयचे कारणाक कशें कोप दवरून घेवनाका ती तांणी तमाश दला करून ती ना दोन उतर सोवून ती कशें मना घालून घेवनाका ती तांणी न्ही दल जाल्यार आज आमी खंय आसतली की कसं नाही तो हें घर बांदच्याक तांणी दूड दिला आमकां हांगा रावच्याक एक जागोय दिला आमी पक्ने भाडे घर आशिल्ले जाल्यार आनी कितले खर्च आसतले ते पुरो आमकां व्हरला तांणी आमकां कशें न्ही एक प्रीती दिला एक समाजान ते गौरव मेळटा तशें केला आमगे घर ना जालें जाल्यार आमगेले कश्ट आनी केची हीन दावन वता आशिल्ले तशें दावन तांगेले वेळ खंयचे कारणाक कोप कोन्न घेनाका ती तुमगेलें अन्न तांणी स्ವಂತ अन्न म्हणू लेका ती दायत गो तुळसी आनी वयर मात्र हांव तुगेलो कसले विशय दंपून दवरना पुरो तुगेलें सांगता दैतवे हेंची कुशीक एक पद सांगिल्लें जाल्यार लायक आशिल्लें कोणे हांव पद सांगचें अय्यप्पा म्हाका पद आनी सांगचें याना बा तूं न्ही गो आमगेल गायन होन्नी येईल जाल्यार लायक आशिल्लें पळय हां आतां वग्गी जेवण करून निद्दे न्ही म्हळ्यार आमगेले गलाट्याक पुट्टा कुटेल म्हळ्यार पद न्ही ताळमद्दळे सूर करता हय हांव न्ही मिगेल बायल अंतू इंतू राजी जाल्ली ती म्हाका भारी खुशी जाला तुम्ही मस्त मस्त लायक शेअर सबस्क्राईब केल्यार आनीके आमकां मस्त व्हिडिओ घालच्याक प्रोत्साह मेळटा तुम्ही पुरा आमगेल व्हिडिओ पळयल्यार आमकां भारी खुशी जाता आमकां सपोर्ट करा ती आमी आनी तुमकां अनेक व्हिडिओंत मेळटा ती धन्यवाद